बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय मारये भाशेन दिसपट्ट्या जिवितांत देवाच्यो खुणा वळखुया. आयज मारयेच्या संपूर्ण जिविताची देख आमी नियाळटाव. तिणें देवाच्यो खुणा जागृतायेन आनी आयत्या मोनान वळखून देवाची येवजण काळजीदारपणान आनी भावार्थान फुडें व्हेली. आमी देवाची खुशी विस्वासान आनी भावार्थान स्विकारूंक मारयेचें जिवीत आमकां स्फूर्ती दिता. ह्या मिसांत मारये आनी बागिवोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचे काळीज देवाच्या उतराक उगडूंक आनी ताच्या हातांत ते समोरपूंक आमकां कृपा मागुया. भावा भयणानो, जे भाशेन सुरवातीची उतरां सांगताली, दिसपट्टी देव आमचे लागीं वेगवेगळ्या खुणां वरवीं उलयता. आंकुवार मारयेन ह्यो खुणां आपणायल्यो, बागिवोन फ्रांसीस शावेरान ह्यो खुणां आपणायल्यो आनी जेजूची व्हडांतली व्हड परगटणारा जाली. आमी तोहेंच करूं ह्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा आनी बोड मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया, हांव पातकी सदपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध. व्हड अपराध. ह्या बसोन घेवन सदांच संगवार उरय सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सदपदवेदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. एक घोडीभर ओगीच रावया इश्टारो आनी दर एकल्याचेर आमचेर बागिवोन फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन देवान भरपूर आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण मागुया. ह्या मिसांत हांव केरीत भाशेन सुकूर सायबिणीची फिरगोज नागवा सालसेट आज्या दर एका कुटुंबा पासत भेटयता. सासणांच्या देवा, जेन्ना सोडवणीचो संदेश दिवन तुज्या दुतांक निश्कळोम आंखवारीशी तुवें धाडलोय, तेन्ना तिणें तुज्या उचारो नजो आसलोल्या शब्दाक आपल्या कुसव्यान घेवन सांबाळलो आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बरोवन देवाचें बिराड ती जावंक पावली. तिची देख घेवन तुजे कुशेक सदांच कालती जावंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागतांव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक इसाईस प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप सर्वेस्परान आकाशा कडेन उलोवन अशें म्हटलें तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक कुणा माग ती पाटालांतल्या कोलायेंतली वो उंच स्वर्गावेली जावं पूण आकाशान पोर्तिपाल केलो ना हांव मागचो ना सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना तेन्ना इसायेसान म्हटलें आतां चीत दिवन आयक दाविदाच्या घोराण्या मनशाची सोंसणीकाय तिडोयली ती पुरो ना तुका आतां देवाची तिडोवंक सोदताय बरें तर सर्वेस्परूस तुमकां एक खुणा दितलो पळय एक आंकवार चोली गोरबेस्त आसा रोकडीच ती एका पुताक चोल्म दितली आनी इम्मानुएल म्हणगे आमची मोदें देव हे नांव ताका दवरतली देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जापाप जावंदी मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात दोलबाराचो सर्वेस्पर तो जापाप मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात दोलबाराचो सर्वेस्पर तो सर्वेस्पराची आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगळीं संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दोर्या वयर मांडल्या ताणेंच तिका उदका वयर तीर करून दवरल्या जापाप मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात दोलबाराचो सर्वेस्पर तो सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चोडूंक मेळत ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो जो नितळ हाताचो आनी निर्मूळ काळजाचो जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबडो ना तसल्याच मनशांक जापाप मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात दोलबाराचो सर्वेस्पर तो ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा असली मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात तुजे मूग पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा जापाप मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात दोलबाराचो सर्वेस्पर तो शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया दाविदाची चावी तूं सासनीक राजाचे दारवोटे तूं गोठटाय कालोकाची बोनकोणींत बसलोल्या कोयद्यांक सुटका दिवंक ये सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान सोव्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत
देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतोर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणें, नोमान कुरपेन बोल्लोले, सोर्वेस्पोर तुजे सोवे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबोरली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबीस जातोली आनी एका पुताक जल्म दितोली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासणांच्या सासणांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा पोरमोणें. आनी देवदूत तिचे सोरशिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या इश्टारो, देव आमचो मोग करता. हातून आमकां कोणाक दुबाव ना, पूण आपलो मोग दाखोवपाक दिसपट्टी वेगवेगळ्या कुणां वरवीं, कोणाच्या उलोवपान घोडे, कोणाच्या सांगण्यान घोडे, कसल्याय वाचपात घोडे, ओगेपणान घोडे, देव आपलो मोग आमकां प्रकट करता. आनी हाका लागून हो आयचो विशय जो नियाळूंक आमी फुडें सरल्या भोव म्हत्वाचो. मारये भशेन दिसपट्टी जिवितान ज्यो खुणां आमकां फावो जातात, देवाचो मोग अनुभव अदीक बरी मनशां जावं, अदीक बरी क्रिस्तांवां जावं, त्यो वळखून घेवंक एकदम गरजेचें. जायते खुणां हांवें म्हज्या जिवितान अनुभवल्या आनी ह्या अनुभवांतलो एक धाकटुलो अनुभव सांगूंकसो दिसता. जायती म्हजी नागवाची फिरगोसकारां हांगा 2018 ह्या वर्सा हांव नागवा फिरगोचेन पावलो आनीक थोड्याच दिसांनी, आजून आख्ख्या गांवांक भेट करूंक नासली, थोड्याच दिसांनी पाटोसाचें मोदरामेताचें काम सुरू केलें. हांव नवोच पादिगार, चड तेंप इगोजान ना, तर तो पाटोस उगडल्या उपरांत मनांत घोळटालें, आरे जातलें मू तें काम, कोण पडचो ना मू वयरसाण सकला, मागीर दुडू येतले मू. आनी तितून वेदर फोरकास्ट सोद्दां पळयतालो, पावस आयज, फाल्यां हा पावस, आनी हे चिंतून 2 दीस जेम बसून पडोंक ना. मागीर एक दीस एक अस्तुरी आयली म्हज्या फुड्यान. हांव आजून तिका खासकी पोरशी वळखोंक नासलो, पूण ती आयली आनी ती म्हणोंक लागली, फादर तूं टेन्शन घेयनाका, काम देवाचें सायबीण मायचें जाल्यार जातलेंच, आनी हे आपल्याक 2000 मेवता म्हयन्याक, 1000 दर ह्या कामा खातीर. इश्टानो, ही जाली त्या वेळार म्हाका एक व्हड खुणा. आनी त्या दिसांत आयज बसून हांव देवाचेर पातयोन भियोन हांवलें कितें काम करपाक, कित्याक हांव जाणा हें काम जरी तर देवाचे येवजणे पोरमोणे तें फुडें वेतलेंच. आतां ही एक खुणा जी हांवें म्हज्या जिवितान जायती दीस फाटीं अनुभवली. तुमी दिसपट्टी असल्यो धाकट्यो वो व्हडल्यो खुणां अनुभवता आसतल्यो आनी हे अनुभव आमकां गिरेस्त कोत्ता.
येवन भोव आमकां ओदीक बरी मनशां ओदीक बरी क्रिस्तांवां जावं उस्कायता. आनी आयज म्हाका कुशालकाय भोगता सांगूं म्हजी क्रिस्तांव भावां भयणां तुमचेच मदली कितलीं जाणां आसतलीं दिसपट्ट्यो ohल्या आपल्या जिवितान घडटल्यो घडण्यो देवाचें उतर आपल्याक देवाचें सांगणें आपल्याक देवाचें मार्गदर्शन आपल्याक हे मानून घेतात आनी आपल्या जिवितान पावल मारतात. पूण थोड्या जाणांक आमकां इतलें आमच्या मनान गेलेलें आहा की हांव चिंता हांव स्वत मानता तो हें जावंक जाय आनी मागीर घोडये आमच्या दोळ्यांचेर साव येता. घोडये पातकाची साव घोडये म्हज्या गोरवाची साव आनी ह्यो दिसपट्ट्यो खुणां ज्यो जिवितान म्हज्या मुखार प्रकट जातात त्यो आपणावपाक हांव फाटीं उरतां. आनी ताका लागून ही आयची वाचपां गरजेची जाता. आयचें पयलें वाचप इजाइयास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाच 7वो आवेसवर 7वो तो 12वो आवेसवर इजाइयास प्रवाद्याचो हाका म्हणटात द बूक ऑफ इमॅन्युअल. आनी हिंगा एक बाकीत मेवता आयच्या पयल्या वाचपान ते आमकां चितावून परगटून गेला. एक आंकवार चोली गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी इम्मानुएल म्हणजे आमचे मदें देव हें नांव ताका दवरतली. आतां आमी हें बाकीत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता बद्दल जाच्या जल्माची परब आनी थोड्याच दिसांनी आमी सबरमची हात ताचे बद्दल घेता. पूण कित्याक केलें इजाइयास प्रवाद्यान हें बाकीत? आतां जे भाशेन त्या काळा वयली संवय आसली दर एक राजा ताच्या दरबारान ताचो एक प्रवादी आसतालो आनी इजाइयास प्रवादी ohलो कोट प्रॉफट आसलो. आनी त्या टायमार एक राजा आसलो देवाचे पोरजेचो ताचें नांव आहाज. आतां आहाज वायट राजा नासलो पूण तो म्हळ्यार स्पायनलेस बॅकबोन ना ताका म्हळ्यार आपल्याचे निर्णय घेवंक जायनासले. आनी तो त्या टायमार 2 धाकटुली राष्ट्रां सिरिया आनी एफ्राईम म्हणटा पळय ती एकठांय जावन देवाचे पोरजेचेर आक्रमण करूंक सोदता. आनी हो राजा आहाज गठबंधन करूंक सोदता कोलिशन करूंक सोदता आसिरिये कडेन. आनी त्या टायमार देवाचो प्रवादी इजाइयास प्रवादी येता आनी ताका सांगता पळय ही खुणां तुका गठबंधन करिला काय आसिरिया कडेन देवाचेर पातयेवन राव सिरिया आनी एफ्राइमेचो कुयदाद कितें करपाक जाय तें देव करतलो. आनी हें सांगून तो म्हणटा इजाइयास प्रवादी एक आंकवार चोली एक गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी इम्मानुएल हें नांव ताका दवरचें. आहाज राजाक एक पूत जल्मलो हेजेकिया बरो राजा. पूण हांव आनी तूं हें बाकीत कोहें घेता ही खुणां इजाइयास प्रवाद्यान दिलेली पळय ती आहाज राजाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता बद्दल. आयचें शुभ वर्तमान 16-17 वर्सांची आमची बाय मारिया उतर जाला म्हळ्यार लग्नूच कहें तें फकत बाराबर जियेना आनी थोड्याच तेंपान भाग्यवन जुजे बरोबर बाराबर जियोवपाची आहा आनी ती घोडी आपल्या लग्नाच्या जिविताची तयारी करता. आनीक जे भाशेन आख्खी इस्रायल पोरसां रावताली ती मेसियसाक रावताली आनी ह्या तिच्या तयारेन ह्या तिच्या रावण्यांत एक व्हडली खुणां तिच्या मुखार दिश्टी पडटा. एका दर्शनांतल्यान आंज बडवो गाब्रिएल दूद सोडवणेची खबर घेवन तिका येता. ही खुणां आपणावंक तिचे लायफ 360 डिग्रीज टर्न घेवचें आहलें. ओय एक विचार 2 विचार कोत्ता ती पूण होच आंज बडवो गाब्रिएल तिका सांगता देवाची सावडी तुजेर येतली. तिका पुरावो दिता तिचे मावशे भयणीचो एलिझाबेथीचो जी आतां गोरबेस आहा पळय तिचो. आनीक देवाची सावडी म्हणटा पळय ती न्हू म्हाका आनी तुका घोडये झट करून समजोचें ना पूण देवाचे पोरजेच्या लोकांक ते इजिली समजताले. कित्याक जेन्ना ती इजिप्ताच्या गुलामपणांतली भायर सरली आनी होरोण्यांतल्यान पासार जावन बासायल्ल्या देशाची वाटेक आहली जितले पावटी एक कुपाची सावडी ताचेर पडटाली ती एक खुणां कही घेताली
देव आमचे बरोबर आहा, देवाचे आसणे आमचे बरोबर आहा. आनी जेन्ना हे सगळे मारयेन विचारले, ही खुणा जी तिच्या जिवितान एक 360 डिग्रीज टर्न घेवपाक तिका एके भाशेन दुखोलतेली, ती मानून घेता आनी ओय म्हणटा, हांव सर्वेस्पराची चाकोर. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेची दाखोवण हा इश्टानो चालू ह्या दिसांनी. कितलो लोक येता. ताणें जायत्यो खुणा आपल्या जिवितान ज्यो देवान दिल्यो आपणायल्यो. जेजूची उतरां बागयोन इनास दे लॉयलान ताच्या काळजाच्या पोड्ड्यांचेर सादोयली, ती आपणायली. एक खुणा कोही रोकडीच न्हू जाय, पूण आपणायली जेरूल. जेन्ना तो वियाज करून आमच्या वाठारांनी येतालो, भयंकर ताका दुयेंस जालें, भयंकर कांयच उरो नाहलें पोटार. पूण ही खुणा ताणें आपणायली आनी तो एके भाशेन तयार जालो. कहल्या कामाक आपूण वेता पळय तो. जेन्ना ह्या आमच्या वाठारांनी आयलो, जेन्ना ताणें पळयलें इतलो लोक देवाच्या उतराक आशेता, ताणेता, लालेता, ही खुणा आपणायली, मागलें देवा कडेन आनी पिशा भाशेन तांकां जेजूची खबर सांगूंक गेलो. आनी ताका लागून घोडी देवान ताची कूड कुसूम बसून दिवंक ना, येदो व्हडलो परगोटणार ताका केलो. तर आयच्या दिसा ह्या विशयाचेर आमी नियाळ कोत्ता तेन्ना मारये भाशेन आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान ज्यो खुणा येता त्यो आपणावया. कितें घेवन वेतले आमच्या जिवितान? थोडीं वर्सां फाटीं न्हू ट्रू डिटेक्टीव हांव ही सिरीज पळयतालो. आनी ह्या सिरीजेन एक सीन हा जंय 2 वस्तोऱ्यो हा. एक देवाचेर सोत मानतेली, दुसरी देवाचेर सोत मानिना पळय ती. आनी देवाचेर जी सोत मानिना ती देवाच सोत मानता तिका विचारता, देवाचेर सोत मानताय तूं? ती म्हणटा वय. आनी आसता फालां कही मागता. म्हळ्यार ज्या मनशाक तुवें पळोवंक नाय, जो मनीस तूं उलयता ताका जाप दिला, ताचे लागीं तूं वराच्या वरां उलयताय. आनी ही देवाचेर पातयेतेली वस्तोरी म्हणटा, हांव उलयच ना, हांव तेका आयकोता. जो मनीस देवाक आपल्या जिवितान आयकोपाचे एके भाशेन आयकोपाचे मन दोत्ता न्हू इश्टानो, तो पळयतलो खुणा आनी खुणा. एक घोडी देवाचें उतर खुणा जाय, एक घोडे कोण बरी जाप कोत्ता ती खुणा जाय, एक घोडे कोणें भुजवणेचो हात घातलो ती खुणा जाय, एक घोडे इतल्या थेंब मनीस मेळोंकूच नाहलो, आयज तो मेवला आपल्या जिविताची खबर सांगता ती खुणा जाय. ह्यो खुणा इश्टानो. आनी आमी देवाक उलोवंकूच ना, हें दी महासाहेबा, तें दी, ओय मागूंक जाय दुबाव विरेत, पूण देवाक आयकूंक जाय. आनी जो मनीस देवाक आयकूंक तयार आहा, ताच्या खोसी आसात देव उलयल्या बगर केन्नाच रावचो ना इश्टानो. कोण ताच्या आडकोडीच्या वेळार येवन ताका एक बुजवणीचें उतर दिता, थंय खुणा कहो घेतलो. कोण ताका घुसपा गोद्दळाक सांपडला तेन्ना मार्गदर्शन कहो दिता, देवानूच ताका धाडला म्हूण समजतलो. दुसरें म्हणटा ते पळयात इश्टानो, जायतीं जाणां म्हणटा, फादर तेणें सांगलें मू देव आपल्याक हे भाशेन उलयला, त्या मनशा वरवीं देव आपल्याची. म्हजे सवय कित्याक घडोना? म्हजे सवय कित्याक उलयना देव? म्हाका कित्याक हें अनुभवंक मेळना? आयज पळयात जेन्ना आज बोडवो गाब्रिएल माय मारयेक भेट करूंक येता, ह्या उतरांनी तिका पाचारता, नोमान कोरपेन बोल्लोले. नवो कोरार ग्रीक भाशेन बरयला आनी ग्रीक भाशेन तिका उतर आहा के कारिक्तोमेने. के कारिक्तोमेने म्हळ्यार कुरपा आनी कुरपा ओतलेली. जरी तर देवाची कुरपा आमचेर ओतल्या, जिवितान घडटल्यो घडण्यो देवाची खुणा, ओ देव म्हजे लागीं कितें उलोवंक सोदता म्हूण म्हाका सोंपेपणी जातलें. दुसरे वाटेच्यान विचार म्हाका, म्हजें जिवीत पातकान बोरमेलां काय? कित्याक जेन्ना पातोक बोत्ता न्हू तेन्ना देवाची कुरपा आडोवन उत्ता इश्टानो. आनी ह्यो खुणा ज्यो इतल्यो सरभोंवतणी आमच्या मदें आहा, त्यो ओळखूंक घोडे अवघड जाता. आनी शेवटाक इश्टानो, हें सदांच उगडास दवरात, एक सोबीत सुंदर वड आमच्या पवित्र पुस्तकांतली. जो मनीस देवाचो मोग कोत्ता, देव सगल्या वाटांनी ह्या मनशाच्या बरेपणा खातीर वावुरता. जो मनीस देवाचो मोग कोत्ता, देव सगल्या वाटांनी ह्या मनशाच्या बरेपणा खातीर वावुरता. रोमन्स 8:28. हे जरी तर तुवें सोत मानले, ही खुणा पळयतलोय,
तो अनुभव घेतलोय, ती गिरेस्काय अनुभवतलोय आनी हे भाशेन अदीक बरो क्रिस्तांव, अदीक बरो मनीस जावंक पावतलो. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त जाच्या जल्माचे परबेक तयारी कोती मारयेन ही व्हडली खुणां आपल्या जिवितान आपणायली, तो आतां उण्या स्वरारूपान ह्या आल्तारार येतलो. ताचे लागीं आमी मागुया, सायबा आमच्याय दिसपट्ट्या जिवितान ज्यो खुणां आमच्या मुखार उब्यो आसता, ओगेपणान जावन काळजाच्या कोसियसाच्या खोलायेंतल्यान, कोणाच्या सांगण्यांतल्यान, धाकट्या भुरग्याच्या आशांतल्यान ह्यो आपणावन अदीक बरी मनशां जावं, अदीक बरी क्रिस्तांवां जावं तूं आमकां शिकय आनी आदार दी. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी मारे भाशेन देवाच्यो खुणां जागृतायेन वळखून घेवंक आनी ताचो मोग आनी दया पोरचेक परगटूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कान्नी बाबा. राजकारबार चलयतल्यांनी देवाचे खुशे प्रमाणे निर्णय घेवंक आनी दुखवलेल्या समाजाक शांती आनी न्हीद दिवंक वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कान्नी बाबा. देव आपोवणे विचून काडूंक वावुरतल्यांक मागण्यांतल्यान आनी मारयेचे मोजतीन मार्गदर्शन आनी मोनाचो उजवाड मेळूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कान्नी बाबा. संकोश्टांत आसलोल्या गोराब्यांक पवित्र गोराब्या वरवीं बोल आनी बोरवोसो मेळूंक आनी देवाच्या मोगाचो रूपकार ती समाजाक जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कान्नी बाबा. सदपदवेदार देवा बापा, ल्हानवीक मोनान आनी कालत्या काळजान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भावा भयणी बापाक भेटोवंक भांगर नाका रुपे नाका. आपल्या काळजा सोवे मोपूंक जेजू तुजे काळीज मागता. आयच्या दिसा आख्खे जिणेंत देवाक शिकुरीस लेगू. मोगान वेगोन जिवीत सोडून जेजू तुजे काळीज मागता. जेजू मागता कुशीन दिता सगळेंच मोजें बापाक भोगता. म्हज्या बाबा भयणानो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सदपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ह्या उत्तम बलिदानाचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. भावार्थान आनी बोरवशान आमी आशेतांव ते सासणांचें जिवीत ह्या बलिदाना वरवीं आमकां मेळूं.
हे उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खालसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सदपदवेदारा आनी सासण्यांच्या देवा सर्व कली आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगोटले. उतरा व्हडत्या मोगान आंकवार मारयेन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केले. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोनी ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणीची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी गायता. तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोग आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूक विच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रोगत. पातकांचे बोगसोने मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो घुटभर घोटुया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपडी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उणो आनी ही चळवळीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या महासमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारी देवाची माई संगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन धोर्मदुदा, भाग्योन फ्रांसीस शावेर, भाग्योन झुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताक तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सत पदवेदार बापा सर्व नोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणी शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या पवाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुभागी. सोम्यान तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा सर्गीच्या खाणान पोसताय तांकां तुज्या आदारान सांबाळ आनी तुज्या सर्गीच्या जेवणाची गोडसाण चाखतात ती खरी सवस्काय भोगूंक पावूं. ही आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. मातशें बसत. आयज मिसाची भेट समोर उबलोल्या पाद्र एडसन फेर्नांडीस ताका आनी सहो बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे पुरी सकाळीं 9, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. कुमसाराचें पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत
आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत जावन तुमी ते घेवंक येतात. तांचें मोल 20 रुपया. मोगाळ भाव भयणीनो, चोत्राय धरची. डिसेंबराचे 24 25 26 आनी 27 फक्त व्हीलचेअर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो, पूण आमचो उमाव चालू आसतलो. डिसेंबराचे 27 उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं आनी सत पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडवून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागतांव. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणच्याव. आमीन.